Rule 13. The power vested on me. I hereby declare that Sri Nicole Milton Marcus has been elected as the Sarpanch of Village Panchayat, Velakanta. Under Rule 13, the power vested on me, I, Sri Shirish Kumar Tari, hereby declare that Sagar Shankar Ningulkar has been elected as the Deputy Sarpanch of Village Panchayat, Velakanta. आमचे मध्ये हा न्यूली इलेक्टेड डेप्युटी सरपंच सागर निंगुटकर, एक्स डेप्युटी सरपंच दिगा कलंगुटकर, आमचे पंच मेंबर अशोक आर्लेकर अँड अदर पंच मेंबर विश्वास आर्लेकर, एक्स सरपंच अँड माय मदर वेनेसा मार्क्वेस, एक्स पंच मेंबर संतोष, बाब आनंद, माझे सगळे सपोर्टर, बाब रुपेश, गौरी, अमिता, नितीन मेन सोशल वर्कर. तुमकां सगळ्यांक हांव इतलेंच म्हणून सोदतां, इट इज बिकॉज ऑफ यू ऑल, तुमकां लागून तुमी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका सरपंच निवडून हाडलेले आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. आयज म्हजे डॅडीचे खूब खूब उगडास येता, मिस्टर लेट मिल्टन मार्कस, आनी ही वॉज 30 years सरपंच, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आनी म्हाजी आजी लेट टेरी पेरेरा, दोनी आमचे वांगडा ना, बट दे आर ऑलवेज विथ मी इन स्पिरिट, ब्लेसिंग मी, गायडिंग मी, and with their blessings and of course God's blessings, I look forward to serving the people of Velakanta. Thank you all very very much. Another few people I would like to thank is our Honorable MLA, Madam Delilah Lobo, and her husband also, MLA of Kalangut constituency, Sir Michael Lobo, for their faith in me and for their support. They've always supported our panchayat, always helped us. Another person I would like to mention is Mr. Pratap Parab. He's been like a father to me. Him and his family, they've been with me in difficult times, so I would like to thank him also. Our panchayat staff and all my supporters who have been with me throughout, our panchayat staff, because of them this panchayat runs so smoothly, so I would like to thank them specially. And I would request everyone, all the NGOs, all our social workers, all the villagers, that आम्ही वांगडा राहून कामां करून घेवया. कितें उरलेले डेव्हलपमेंट हा, कितें कामां उरले ते सगळे वांगडा राहून काम करून घेवया. तेन्नाच आमचे गांव बरें उरतले आनी बरें जातलें. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आज नुकतेंच हे जालें, इलेक्शन जालें सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच. म्हाका डेप्युटी सरपंच करपाक मोलाचो वांको दिगा, तशेंच आमचो अशोक आर्लेकर, विश्वास आर्लेकर. पण म्हाका एकूच सांगूंक सोदता, अशोक आर्लेकराचो इतको प्रेशर आसलो ताका ओडपाक करपाक, पण तो आमचे खंबीरपणे फाटीं रावलो.
तशेंच दिगाचे ताका बरे गायडन्स जाल्ले तशें विश्वास आसता हे गायडन्सा प्रमाणे एकाच झुटीन आमी एक कडेन रावले आनी हें कार्य करून घातलें. हांव मागता लोकां कडेन सगळ्यांनी एक जुटीन काम करचें. स्पेशली म्हणटा सरपंचाक कोणाची इन्कम वाडोव नाका, कोणाची रेजिडन्स असली कामां ती झटपट करून दी. आमी ताका पयलींच सांगलां आतां घरादाराची इन्कम येयली आहा स्टॅम्प करपाक दिला झपाझप कर, कोणाचें आडोवपाचें ना, कसलेंच काम आडोवपाचें ना, बारीक बारीक. जे कारणान पयलीं कितें जातालें येताले सरपंच सुद्दां बरी आसली वायट ना, पूण तिसरो कोणी सांगताले हेजें काम कर नाका तेजें काम कर, तशें जावंक फावना. आमी सुद्दां आतां फुडें पर्यंत आसतलो अशें आसतलो आपलें हें आसतलो हें आसतलो सगळ्यांची कामां खूब जातली, सगळें डेव्हलपमेंट जातलें. आतां तितकेंच सांगलां पावसा पयलीं सगळ्यांची कामां घरचें करून एका एक्सपिरियन्स आहा. तुजो माया आसली पयलीं सरपंच मिल्टरू आहलो जेन्ना सरपंच पयलीं आहलो आनी आतां तें जालां. म्हाजो बाबा आहलो सरपंच, म्हाजी आई आसलेली. पण मेन म्हणटा तो हे उपसरपंच करपाक तुज्या अश्यो जे म्हणजे म्हाजे खंबीरपणे रावले फाटीं आनी विश्वासू आहा. आनी अशें सांगून सगळे पत्रकारांचे आनी सगळे स्टाफ हांगा बरें बरें म्हणटा आनी असो आमचो गांव फुडें उद्धार जावं. थँक्यू वेरी मच.